बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आज सांत फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा खुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बोरवोसो आमकां फटयना हो ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. बोरवोसो आमचें जिवीत सदांच ओर्ताबरीत, खुशालबरीत आनी फोलाबरीत करता. सांत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसा वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितान बोरवोसो वाडयलो. जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदां बोरवोशान भरलेलीं मनशां जातात. बोरवोशान जियेतलीं मनशां जिविताच्या आडखोली आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाचे कृपेन आनी सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी बोरवोशान जिवंक, बोरवोशांची यात्रेकारां जावंक, निराशेन जियेतोल्यांच्या जिवितान बोरवोशाचे किर्ण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बोल ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी जायते पावटी निराशीपणान आमी जियेल्या, पातकाक आमी सांपडल्या. आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. देवाची काकुटी कुलो मारून सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकें सोरपोतेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगिनी सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Amen. सुम्या काकूट कोर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकूट कोर, Krista kaklutkor, सुम्या काकूट कोर. Somia kaklutkor. Mój Madeva, usorgi, ani shanti dajaista, sosari, sorves pora deva sorgi charaya, sorpodve deva bapa, ami duka namaskar kota, ami duka divasta, tuja torgoi baba pason, ami duka wakanta, somia Jesu Christa. Mapacha yekras puta, somia deva shishiri, tu sosara chipolata, amchi kakluko, tu papacha uzvia posai, amchi magri. Ai kunge kityak mowi atmya sangati Deo Papa ci moi me Jesu Christo ye close to mowi ye close to his word ye close to for me sword. Amen. प्रार्थूया. बो मोगाड बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बाग्योंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. तेच आमच्या मोगाड सोडबंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे तानेन आमचें काळीज लासूं आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडत वचूं. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियस हिल्कियाचो पूत यादनिकी गोराण्यांतलो अनंतांत शारांत बेंजमीच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सोर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सोर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सोर्वेस्परान जाबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांच्याशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजें राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सोर्वेस्पोर. तेन्ना सोर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडांत लायलो आनी म्हणलें,
पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक, इबाडूंक आनी बोस्म करूंक, नवें बांदूंक आनी ओंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगळ्या संवसाराक वचो, सुवर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसाराक वचो, सुवर्तमान परगट करात. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फोटो दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोदय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें थारोण कर. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचो, सुवर्तमान परगट करात. सर्वेस्परा, म्हजें कळप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजो खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचो, सुवर्तमान परगट करात. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांत सावन तूं म्हाका राखताय. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचो, सुवर्तमान परगट करात. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ले सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेंत हांव तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजें ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचो, सुवर्तमान परगट करात. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, असली उरती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतां. सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतां, पूण चेपोन पडना. आमी गोंदळाक सांपडतां, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगतां, पूण ओसाड पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतां. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापीन दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मोर्ण
आमचे सवे आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवे जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोतमानलें देखून हांव उलोयलों अशें बरयलोलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोतमानतां देखून आमी उलोयतां. आनी जाणें सोमया जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोत वेतोली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Dio muller mogos, devanzor amso itlo mokelo, ami ekamekatsomo korungsai. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमची सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोमयान आनीक ब्रेस्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसा त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाचे दोनया लागीं आपले लुवणी मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षे वो बुट्टी वो वाणो व्हरों नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घरांनी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आशीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिनात जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयाक लागलोली तुमच्या नोगराची धूल पर्यंत तुमकां आमी झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच
असल्या नोगरांक परस सोदोमाक अदीक दिल्ल्या मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते बियास्तोर जाण कुशालबरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान आमी देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, सैतानान हांवें वीज कसो स्वर्गांतान पडलेलो देखलो. सोत्राय, सोरप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांय तोळा मुस्तकूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचें भाशेक तुमचें नांव स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Christa. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी व्हडा संतोशान बागेवन फ्रांसीस शेवेराची ही परब समोरवतां. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता. बरवंसो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसीस शेवेराचे देखीन बरवंशाची यात्रेंत वांटो घेवया. बरवंशाची यात्रेकारां जावया. हांगासर बाबा भयणीनो 2 वस्तू आमकां मेवतात. आमकां सगल्यांक उगडास की आमी म्हूण यात्रेकारां. ह्या संवसारांत आमी आमचे निवास करूंक येवंक नात, पूण ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत देवान आमकां रोसल्यांत ताचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी क्रीत भाशेन आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं कशीं जिवंक. दुसरे सुवातेर ही यात्रा आमी कोत्ता आसतना बरवंशान ती आमी करूंक. कित्याक आमी जाणाव जेन्ना आमी यात्रा कोत्ता तेन्ना जायत्यो अडचण्यो भितर सरतात, वयर सकयल जाता. हे वेळार गरज आसा आमी देवाचेर पातयोंक आनी बरवंशान भरून आमची यात्रा फडाबरीत करूंक. द कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च क्रीत भाशेन आमकां उगडास कोत्ता की बरवंसो म्हूण एक थियोलॉजिकल वर्च्यू, म्हणजे तो एक देवशास्त्रीक गूण जो आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. आनी हांगासर आमी आशेन रावता की देवाचें राज आमच्या जिवितान आमच्या संवसारांत येवंक. आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो आमी देवाच्या क्रीत भाशेन बसावण्यांचेर आमी पातयेन रावता. आमच्या बोडाचेर आमी पातयेना, पूण देवाचे शक्तीचेर आमी पातयेता आनी आमची ही यात्रा, ह्या संवसारी यात्रा आमी ह्या जिवितान कोत्ता. तिच्या बाबा भयणीनो, जिविताचे पयण आमी कोत्ता आसतना जायते पावटी आमी धिरान भावार्थान भरूंक गरज आसा. आनी धिरान आनी भावार्थान भरून फुडें वचूंक क्रीत भाशेन आमकां हो बरवंसो सांगात दिता. बरवंसो आमकां फटयना, तर देव क्रीत भाशेन आमच्या सांगाताक आसता. आनी हेंच बागेवंत फ्रांसीस शेवेराच्या जिवितान घडलें. तो एक सादो मनीस न्हय आसलो. तो एक व्हडल्या राजकीय घराब्यांत जल्मलो आनी हें सगळें सोडून दिवंक ताका तितलें सोंपें जावंक ना. प्रितेच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगान तो लासलो आनी ह्याच पासत बागेवंत इनासाच्या सांगण्या प्रमाणे कित्याक उपकात्ता आख्खो संवसार जोडीत
पूण ओत्मो इबाड करीत ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या काळजाक लागलीं आनी ताची नवसोडणी जाली. जिवीत बदल्लें. तो कितें भाशेन दुसरे नदरेन हो संवसार पळोवंक लागलो. ही नदर म्हणल्यार आमी बरवशान जियोंक आनी ही संवसारी यात्रा बरी करूंक आनी वेता थंयसर बरें करीत वचोंक. आनी हेंच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितान केलें. वेता थंयसर बरें उतर दिलें. वेता थंयसर बरी शिकवण दिली. वेता थंयसर मनशा कुळाक बरेंपण ताणें शिंपडायलें. आनी हेंच आयचीं वाचपां कितें भाशेन आमकां उगडास कोत्तात आनी आमकां फायद्याचीं जातात. पयले वाचपांत कितें भाशेन आमी आयकलां जेरमियस प्रवाद्याक देव विंचून काडटा. तो एक सादो मनीस आसलो. हेच भाशेन बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक देवान कितें भाशेन विंचून काडल्यांत, आकारल्यांत आनी ह्या संवसारांत पाठयल्यांत आनी आमी सगलीं हे यात्रेंत आमी आसाव. तर ही यात्रा कोत्ता आसतना देवाची खुशी आमच्या जिवितान आमी करूंक सदांच आमी देवांत एके भाशेन एंकर्ड आसूंक, कनेक्टेड आसूंक आनी ह्या बरवशान ह्या संवसारांत आमी जियोंक. तेच भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास केला की आमकां सगल्यांक देवान अस्कोत रोचल्यांत पूण आमचे भितर दैवीक जिवीत ताणें घातलोलें आसा. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा आमी मातयेचीं आयदनां. पूण हें भांडार दैवीक जिविताचें भांडार आमचे जिवितान ओतलोलें आसा. आनी ह्याच पासत आमी संवसारी न्हय, आमी दैवीक. आनी हेच खातीर आमी दैवीक जिविताक वेंग मारूंक. जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारान जियेलो सगळें सोडून जेजूचो नीज मोग ताणें आपणायलो. जेजूच्या मोगान तो लासलो आनी जेजूच्या मोगान ताका संवसाराच्या कोणशांक पाठयलो ताची ही बरी खबर सगल्यांक दिवंक. मातयेचीं आयदन पूण जें कितें तातूंत आसा तें दैवीक. हें दैवीक देवाचें कितें भाशेन ताणें सगल्यांक तें दिवंक तो वावुरलो. आनी आमकां केदो व्हडलो मान आमच्या गोंयांत तो आयलो, आमचे इंडियेक तो आयलो आनी ताची कूड आजून पासून आमचे मदें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास केला की पीक खूब पूण वावराडी थोडे. हे भाशेन संवसारांत जियोंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक जाय. पूण आमी जियोंक जाय ते पावटी फाटीं रावता, आपलेपणान बोत्ता, दुस्मानकायेन जियेता आनी हे भाशेन आमच्या जिविताचें दुसऱ्यांच्या जिविताचो नास आमी कोत्ता. ह्या संदर्भांत कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमी आमकांच विचारूंक गरज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळें सोडून आमचे इंडियेक आमच्या गोंयांत आयलो जेजूची बरी खबर परगटूंक. आनी जेजूची बरी खबर म्हणल्यार ताचो मोग, ताचो मोयपास एकामेकाक आमी दिवंक. आनी बारीन तो वावुरलो, कश्टवलो आनी शेकी मेलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज आमी जेन्ना ताची परब समोरमता कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमकां उगडास करुया की तो बरवशान जियेलो. ताणें ही संवसारी यात्राक आपल्याक जाय ते भाशेन न्हय पूण देवाक जाय ते भाशेन जियेलो. ताचे भाशेन ताची देख घेवन आमी जण एकल्यान आमची ही 2 दिसांची संवसारी यात्रा देवाच्या मोगान एकामेकाच्या हुस्क्यान एकामेकाच्या मोगान जियोंक आनी कितें भाशेन जेजूची तत्वां मोगाचीं, बरवशाचीं, एकवटाचीं, बोगसण्यांचीं एकामेकाक दिवंक. हेंच
आमकां फावो कर म्हूण बागेवन फ्रांसीस शेवेराक फुडें घालून देवाचो आदार, देवाची गोठाय, देवाचें बोड आमकां मेळूं म्हूण कोतकोत्यान ह्या पवित्र मिसांत मागुया. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमचो बावार्थ आमी तिरावया. सगळीं उबी रावया. आमच्या बावार्थाची सोतां हे वेळार सोबे माजार उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोतवेदार बापाक, स्वर्गाक आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेक सांबाळलो, आंकवार मारेकाय जल्मलो, पोंच लाखां ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसाक जोडलो, तो मेलो आनी ताका आणखी पिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, ते दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पोतेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला, थंय तां जिव्यांक मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो, आमची मागणी सर्गींच्या बापाक उबारुया. इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरजेक बोरवाशाच्यो दिवट्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरवाशाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराशितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो बोरवांसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. सान फ्रांसिस्क शावेरान गोंयांत, भारतांत आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर परगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन बोरवाश्याची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावून क्रिस्ती तत्वां आनी मुळ्यां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बोरवाश्याचें जिवीत जियोवंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. बोमोगाड बापा, ही मागणी आमी तुका उबारल्यांत क्रीत भाशेन आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गांवचेर, आमचे इंडियेचेर आनी आमच्या सगळ्या येवजण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Por
म्हज्या भावा भयणीनो, ही आमचें बलिदान, आमचें जिवीत सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा सर्व मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. कुर्सा वरवीं मेळ्ळोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जमान हाडपाक बाग्योंत फ्रांसीस शावेराक माप मेजप नासलोल्या आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्यांक आनी पयशिल्ल्यांक आमच्या भावा भयणांक पासत ताणें तुजे पासत त्याग केलो. उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्योंत फ्रांसीस शावेराक आमी मान दितांव. ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी आमकां मागण्यांत दवरता. आमा समेस्तांक सांबाळटा. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसन हें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुरो जीवन बोना फोडली. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणेन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिवो आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकांय तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुसे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा म्हणल्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. बरवंशान मोगान आमी जियोंक हे मनान धरून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं बरोबर सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. भाव भयणीनो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कम्युन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sorry.
थोडो वेळ आमचे दोळे दांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलोल्या जेजूचे आसणे अनुभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदीं उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडता उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उरलेल्या फादर जोकी रिबेलो हांकां आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक करतल्यांक आमचे दिनवास. आयच्या मिसांचे वेळ हे पोरी आतां 8:30 मीस, ते उपरांत 10:30 पोरबेचे मीस आनी ते उपरांत 12:15 आनी सांजेचे 3:30 5 o'clock आनी 6:15 इंग्लिशी मीस. हे मीस जेजुईत संस्थेचे वांगडी भेटयतले. फाल्यां मिसा हें पोरी सकाळीं 6:00 7:00 आनी 8 वाजतांक इंग्लिशी मीस. डिसेंबराचे 6 तारखेर सा फ्रांसीस शावेराच्या खोपेलांत बांयकोडे मीस जातोलें सकाळीं 10 वाजता. सगळीं उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मान बागोवया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदीं आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पडोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरजोळान सोर पदवेदार आनी काकुटीच्या देवाक तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितान तो तुमकां बावार्थाक तीर आनी बोरवंशाक सुडसुडीत आनी प्रिती मोगांत उर्बेवंत आनी आशिर्वादान तुमकां तो भरूं. आमेन. आमचो सोडवंडार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोसतात, तशेंच मोहिमेन पोत्तून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सा फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बराबर. सा फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, ora cura, radis amcham fogar, la sonia, desaugan saiba, desaramcha. तुमच्या कशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काचेर